विधानसभेची वेंचणूक 6 म्हयन्याचेर आयले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, फाटल्या वेंचणुके उपरांत काँग्रेसींतले 8 आमदार फुटून BJPन आयल्यात आनी तांच्यांनी आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिवंक ना. तेन्नाचो काँग्रेसीचो स्टेट प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हांणी सुप्रीम कोर्टान एक पिटिशन घातिल्लें. ताचेर कांय हियरिंगूय जाल्लें. तुमकां दिसतलें आतां फुडें कितें जालें. आतां सुप्रीम कोर्टान त्या पिटिशनाचेर फायनल हियरिंग घेवपाचें थारायलां. 3 मेंबर बेंचा कडेन ते हियरिंग दिवपाचें चीफ जस्टिसान थारायलां. ताका लागून फुडल्या इलेक्शनाच्या पयलीं तरी त्या पिटिशनाचेर कितें तरी निर्णय घेतलो अशी आस्त आमकां बाळगूं येता. भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचीस विथ द टर्माइट सेव्ह नेशन असो पोस्ट केल्ल्यान सध्या गोंयभर बोवाळ पडला. आम आदमी पक्षान सावयकारा आड पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. 3 दिसां भितर सावयकाराचेर गुन्यांव दाखल करचो ना जाल्यार न्यायालयांत धांव घेतले असो इशारो आप पक्षान दिला. तशेंच गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकां वयल्यान आप पक्षान काँग्रेसीचेर निशाणो साधला. मोरजेचे तेंप वाडो दर्यादेगेर CRZ नेमांचें उल्लंघन करून बांदलेली बेकायदेशीर बांदकामां मातयेभरण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. हे फाटभुंयेर फाटल्या 4 दिसां सावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा. ह्याच वेळार देवादेन एक दुर्दैवी घडणूक टळ्ळी. एक दादलो आपलो जीव सोंपोवपाचो यत्न करतालो. तेन्नाच ह्या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत एकल्याचो जीव साल्वार केलो. 2013 वर्सा दारगाळेच्या प्रवेश शुल्क बुथाचो तोडफोड आणि मारपेट या प्रकरणात महाराष्ट्राचे मंत्री आणि कणकवलीचे आमदार नितेश राणे हाच्या सयत हेर सगळ्या 9 आरोपीक निर्दोष थारायले. म्हापशेच्या न्यायालयात सादर केल्ल्या पुराव्याचेर आदारून हो म्हत्वाचो निकाल दिलो. 13 वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या उच्च दर्जाच्या प्रकरणाक निमणो पूर्णविराम लागलो. ज्या जाग्यांचेर भाजपाचो सरकार आसा थंय लोकशाय काबार जाल्या. मुख्यमंत्री विरोधकांक सोंपोवपाक सोदता. राज्यात जे निशेध जाता तांकां दामून उडोवपाचो यत्न चल्ला. पूण तरणाट्यांचो तशेंच आम आदमी पक्षाचो आवाज ते बंद करपाक शकना. 6 म्हयन्यां भितर तुमी घरा बसपाचें आसा अशें आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हाणें मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा. हांगा फकत विरोधकां खातीर कायदो आसा, सत्तेर आशिल्ल्यां खातीर ना. भाजपान जमनी विकूं वा आंदोलनां बंद करूं तांकां कसलोच कायदो लागना अशें वाल्मिकी नायक हांचें म्हणणें. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी अशी गज सध्या पणजे पळोवपाक मेळटा. प्रत्येक आयिल्लो मनीस पणजे पार्किंग सोदपा खातीर फकत भोंवताडेच मारतानाय दिश्टी पडटा. पूण तांकां पार्किंग मात मेळना. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार पणजेच्या पुलीस स्टेशनाच्या आवारांत आशिल्ल्यो स्क्रॅप गाडयो. ह्या स्क्रॅप गाडयांनी चडशी पार्किंगेची सुवात अतिक्रमण केल्ल्यान लोकांच्यो बऱ्योच सरकशी चालू आसा. हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावन लोकांच्या माथ्या वयले व्हडले वजे पयस करचे अशी आतां मागणी लोक करीत आसा.